Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. या गावांनी तर आम्ही त्याका प्रचार सभा घेऊकूच दिवचे ना, ही आमची त्याका सारखी शिटकावणी आसा. आमचेर जर अन्याय जाता तो तू जर दोळ्यांनी पळयता जाल्यार खंयच्या तोंडान तो आमकां आमचे कडेन मतां मागूंक येतलो. ताका लागून सगळे शेतकरी रेडी आसा. आमकां आमच्या जमिनीचो मोबदलो नाका, आमकां एवॉर्ड नाका, आमकां नुकसान भरपाई नाका, कांयच नाका. आमकां जमिनीच्या बदलेक आमची जमीन दिवची अशी आमची मागणी आसा. थंयसर सीएमान सांगलें की आमच्या सगळ्या शेतकऱ्या बरोबर जवळ जवळ 10 ते 12 वेळा त्यांनी बैठकी घेतल्यो, मिटींग घेतल्यो. हे त्यांनी जणजणीत म्हणटा तशें फट मारलेलें आसा. फक्त 2 मिटिंगो सीएमाच्या फुड्यान आमचे जाले, कित्याक आमीच सगळे शेतकरी ते मिटिंगो सभा बैठको कितें आसा ते थारायताले. सो ताका लागून तुमकां सांगूंक सोदता की फक्त 2 सभा जाल्यो आनी ते 2 सभा सुद्दां अक्षरशः मिळमिळीत स्वरुपाच्यो जाल्यो. तेणी आमकां ठोस अशें कांय आश्वासन दिवंक ना. तुमकां नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगल्यो आनी आपूण कसोच फसवतना म्हणून सांगलें. बेश्टीच आश्वासनां इलेक्शनाची आसता तशी आश्वासनां दिली, पूण तेचो फॉलोअप तेचो कांयच जावंक ना. आनी ताका लागून सीएमान सुद्दां विधानसभेन खोटी माहिती दिल्या बद्दल सीएमाचो सुद्दां आमी निशेध करता की हे जे जमीन गेल्लेले जे लोक आसात तेंचे भुरगे कोण कोण शिकलेले आसात तेंची एप्लिकेशनां प्रायोरिटी बेसिसाचेर घे तूं आनी तांकां जॉब डिक्लेअर कर अशें हांव ताका एक चॅलेंज करता. आनी जर तेणी हे एका म्हयन्या भितर जर केलें जाल्यार खरेंच बाबा ते आपल्या उतराचे हे आसात उतराक खरे आसात हें सिद्ध जातलें. सो ते सीएमान आपल्या उतराक जागचो अशें हांव ताका विनंती करतां. कित्याक दिता आयज जर बाबू परत जर निवडून येईल जाल्यार हो 1 रोड सोडून आनी 4 रोड करतलो असं आमकां दिसता. तेका लागून आमी प्रत्येकाच्या घरा खंतनी वयतलो आनी बाबूची जी काय सभा आसा ते प्रत्येक सभेक आमी तेका काळे झेंडे दाखयतलो आनी ताचो निषेध करतलो. तरी 500-800 मुनां आसली. 8,000 इतली सायले भेंडीची झाडां, आंब्याची झाडां, कलमां लायली एग्रिकल्चराची ती कातून उडयली. आनी भितर आमी सोरो काडटाले, सोरो बिरो काडटाले आनी ते आमचे वाडे गोटे आसले, गोटे उडयले मोडून. काजीची काडले 4 वर्सां जालीं त्या जाग्यार कांयच करूंक ना हेंच्यांनी, ते कापून उडयले. आनी आतां आमी अक्षरशः मरतू रडटू भीक मागाचो पावो राज्य कापल्यो. आमचे डेव्हलपमेंटच करपाचें आहा. जागे फक्त आमचे जितली आमची जागा गेला तितकीच आमकां तुमी जागा दिया, आमकां तुमचे पयशे नाका. सीएम म्हणजे ह्या आमच्या गोंयाचो राजा फटींग आसता काय राजा आनी तो 96 कुडी मराठा आहा जाल्यार मराठीचो असो हे 96 कुडीत अशे उद्गार फटिंगगिरी येयना. प्रमोद सावंत न्याय दिवप आसता गरिबांक जाल्यार हेंचे कडेन न्याय ना, फटिंगगिरी चल्ल्या सगळी. ही फटिंगगिरी अशी उपकारची ना. हांकां